आंदोलन केन्ना जाता जेन्ना एक ट्वीट जालो आनी तेजेर जर इश्यू जालो आनी ते ट्वीट फाटीं घेतलें आनी तेजेर उलोवपाक जेन्ना 2 दिसां भितून जावडेकर आमचे जे केंद्रीय मंत्री आहा तेंच्यांनी अपॉयंटमेंट दिली त्या अपॉयंटमेंटाक सर्वपक्षीया खातीर एप्रुवल मेळ्ळें सर्वपक्षीय आमचो मुख्यमंत्री व्हरपाक रेडी जालो इतलें आसतना तो इश्यू काल करपाची गरज नासली समज जर तुमचे 11 तारखेक जर त्या मिटिंगेक कितें उलोवप फिसकट्टा किंवा तेज्या अगेन्स्ट तुमचे कितें विशय तुमकां पटना जाल्यार तुमी गोंयांत येवन तो इश्यू करूं शकता आसले पूण हेका कशें आहा हे जे काल जे नाटक केलां हेंच्यांनी रस्त्यार तांकां हो विशय हितून प्रूव जाता की तांकां सर्व डेलिगेशन व्हरून हो विशय थंड जाल्लो नाका कित्याक हो जर विशय थंड जालो जाल्यार तांकां इश्यू ना काल थोड्या एक नौटंकी कशी जाल्ली तेंच्यांनी थंय रस्तो आडोवन म्हादयच्या विशयाचेर तेंच्यांनी जे सामान्य मनशांक सामान्य लोकांक भुरग्यांक जे त्रास केल्ले आसा तेजेर आमी पूर्णपणे भारतीय जनता युवा मोर्चा निशेध करता आनी फुडें असले समज निशेध करतले रस्तो रोको आंदोलन बीन करून जाल्यार आमी भारतीय जनता युवा मोर्चा कशेंच उगी रावचे ना आमी थंय वचून तांकां दाखयतले की हे सोल्युशन न्ही आंदोलन करप हे अत्यंत गरजेचेंच पण जेन्ना तुमकां स्वता खबर आसा की येता त्या सोमारा ऑल पार्टी डेलिगेशन हो वचपाचो आसा आनी तुमी सुद्दां ह्या डेलिगेशनाचे पार्ट आसा हें खबर आसतना फक्त पब्लिसिटी खातीर सामान्य जनतेक त्रास करप हेच्या पलीकडे वयता एम्बुलन्स एक एम्बुलन्स ह्या आंदोलनाच्या ड्रामा जालो ह्या हितून अडकून उरली आनी खंय तरी कोणाक तरी त्रास जालो ह्या गोष्टीचेर म्हाका दिसता तांकां समजून घेवपाक जाय आमी सुद्दां युवा मोर्चा म्हणून जेन्ना दोतोर स्वता युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलो खुबशी आमी आंदोलनां केली पूण खंयच्याच आंदोलनान आमच्या केन्नाच खंयच्या लोकांक असो त्रास जालो ना केन्ना एम्बुलन्स परतो टर्न मारून वचचें पडूंक ना म्हाका तांकां एकूच विचारपाचें आसा ह्याच एम्बुलन्सीन जर तेंचो घरांतलो कोण आसलो जाल्यार तांकां कशें दिसपाचें